ती विषय तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार हांव दिप्ती काकोडकराच्या लंच टायम बुलेटिनाक सुरवात करता सविस्तर खबरां पयलीं पळय मुखेल खबरो। मांद्रे अपघातांतले जखमी सिद्धी शेटकाराक उपचारा वेळार आयिल्ले मरण। शेनवारा जाल्ल्या अपघातांत नणंद भावजय हांकां जाग्यारूच आयिल्लें मरण। राज्यात अपघातांचे सत्र चालूच। विर्नोळे राष्ट्रीय महामार्ग हिट अँड रन। ट्रकाचो टेम्पोक फाटल्यान धपको। टेम्पो ड्रायव्हराक आगताक मरण। फाटले 3 दिसांत राज्यात 3 वेगवेगळ्या अपघातांनी 5 जाणांक आगताक मरण। 9 वर्सां जून मेरेन अपघातांत आगताक मरण येवप्यांचो आंकडो 98। अरविंद कुमार मुख्य माहिती आयुक्त। आत्माराम बर्वे राज्य माहिती आयुक्त। नेमणूक आदेश जारी। काँग्रेसीची टीका। जीएमसीत वाडोवन मेळिल्ले 20 MBBS कोटांतले प्रवेश अर्ज भरपाक सुरवात। 20तले 17 गोंयकारांक जाल्यार 3 ऑल इंडिया कोटा। आनी फातोडे बंद आशिल्ल्या फ्लॅटाक लागलो उजो। शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागिल्ल्याचो अदमास। सुमार 2.25 लाखांचे लुकसाण। आता खबरो विस्तारान। विर्नोळे पेडणेच्या राष्ट्रीय महामार्ग 66 सोमारा फातोडेर जाल्ल्या हिट अँड रन अपघातांत 37 वर्साचो टेम्पो चालक नियाज झारी हाका जाग्यारूच मरण आयिल्लें। ट्रकान टेम्पोक फाटल्यासून धपको दिल्ल्यान हो अपघात जाल्लो। ह्या अपघातांत आनीक 2 जाण जखमी जाल्ले। ह्या अपघातांत फरार कर्नाटकाचो ट्रक चालक मुतप्पा कोलाकार हाका पेडणे पुलिशेन अटक केल्या। ये रात को 4 बजे हुआ और कैसे क्या ये वो लोग आ रहा था एक लाइन से, पीछे आके बड़ा गाड़ी आके पीछे से मारा। वो गाड़ी पकड़ा गया है कि भाग गया? गाड़ी अभी पकड़ा गया करके बोल रहे, फोटो वीटो लिया है करके बोल रहे। हाँ। और ड्राइवर का क्या हुआ? ड्राइवर का अभी ड्राइवर किधर है अभी तक, वो गाड़ी से गायब है ड्राइवर। नहीं, तुम लोग का गाड़ी ये हमारा वो जो ये ड्राइवर है गाड़ी का नियाज झारी, वो थोड़ा एक्सपर्ट हुआ बोल के न्यूज़ मिला है। अच्छा, ये रात को 4 बजे हुआ? रात को 4 बजे हुआ। और कौन था उसमें? और 2 लड़का लोग था। हाँ, उन लोगों को कुछ नहीं हुआ? वो लोग को कुछ नहीं हुआ। और जावे तो उसका उम्र कितना है? उसका उम्र 38 रहेगा। अच्छा, 2 जन थे? हाँ, 2 जन, 38 41 रहेगा। अच्छा। तू गाड़ी का ओनर है? गाड़ी का ओनर मेरा भाई है। भाई, ये किधर का गाड़ी है? ये गाड़ी है वास्को। राज्यात अपघातांचे सत्र सुरूच आसा। फाटल्या 6 वर्सांची आंकडेवारी पळयत जाल्यार गोंयांत आतां मेरेन 16,346 रस्ते अपघात जाल्यात। तशेंच ह्या भिरांकूळ अपघातांत वट्ट 953 लोकांक आपलो जीव वगडावचो पडला। पळयात खासा रिपोर्ट। 2019 ते 2024 ह्या 6 वर्साच्या आंकडेवारी प्रमाण गोंयांत वट 16,346 रस्ते अपघात जाल्यात। ह्या आंकडेवारी प्रमाण 2019 वर्सा 3,440 अपघात जाल्ले, तातूंत 180 जाणांक मरण आयिल्लें। 2020 2,374 अपघात जाल्ले, तातूंत 125 जाणांक मरण आयलां। वर्स 2021 जाल्ल्या 2,850 अपघातांत 121 जाणांक मरण आयलां। 2022 3,012 अपघात जाल्ले, तातूंत 173 जाणांक जीव वगडावचो पडलो। वर्स 2023 2,846 अपघातांत 157 जाणांक मरण जाल्यार 2024 15 जून मेरेनच्या आंकडेवारी प्रमाण 1,320 अपघात जाल्यात, तातूंत 98 जाणांक मरण आयलां। राज्यात सध्या भिरांकूळ अपघाताची मालिका जी आहा ती सुरू आसा। फाटले 2 दीस जर धरले म्हणजे शेनवार आनी आयतार जर धरलो, ह्या 2 दिसां मदीं जवळपास 4 जाणांक मरण येयलेलें आसा आनी 2 जाण जे आसा ते सिरियसली इंजर्ड आसा। फाटल्या 6 वर्साचो डेटा धरलो म्हणजे जवळपास 70 म्हयन्याचो डेटा धरलो जाल्यार 16,346 भिरांकूळ अपघात जाल्ले आसा। भितून 953 जाणांनी आपलो जीव वगडायल्लो आसा। जर इयर वायज आमी गेले ह्या फाटल्या 6 वर्साचे जाल्यार 2019 3,440 अपघात जाल्ले, भितून 180 जाणांक मरण येयल्लें। 2020 2,374 अपघात जाल्ले, भितून 125 जाणांक मरण येयल्लें। 2021 2,850 एक्सिडेंट जाले जाल्यार 121 जाणांक मरण येयलें। 2022 3,012 अपघात जाले आनी 173 जाणांक मरण येयलें।
2023 2846 अपघात जाले आणि भितून 157 जाणांक मरण येलें. तशेंच 2024 म्हणजे जानेवारी पासून 15 तारीख फाटली 14-15 तारखेपर्यंत जर आमी पळयले जाल्यार आत्तापर्यंत 1320 अपघातांची नोंद जाल्लेली आसा आणि भितून 98 जाणांक मरण येयलेलें आसा. हो आंकडो जर पळयलो जाल्यार अशें दिसता की राज्यान अपघातांची संख्या ही दिसान दीस वाडत वयता आणि भितून जेंकां मरण येता तेंची सुद्दां ही संख्या वाडत वयता. हितून जबाबदारी कोणाची असो प्रश्न येयलो जाल्यार आमकां चिंतपाक जाय चलयतना जेन्ना टू व्हिलर कोणूय चलयतना टू व्हिलर चलयतना हेल्मेट घालप सक्तीचें आसा, स्पीड लिमीट दवरप सक्तीचें आसा, तशेंच ट्रिपल सीट वचपाचें ना हें सक्तीचें आसा. हे नियम जर पाळ्ळे तशेंच फोर व्हिलर चलयतना सीट बेल्ट वापरप, वेग मर्यादा दवरप हे जर नियम पाळ्ळे जाल्यार अपघात जावपाचे चान्सीस जे आसा ते कमी जाता. ह्या बाबत वारंवार येरादारी खातें जे आसात ते वेगवेगळे सेशन्स वेगवेगळे अवेरनस प्रोग्राम घेत आसता. पूण प्रत्येक फावटी डिपार्टमेंटूच आनी सरकारूच काय करूं शकना. ही लोकांची जबाबदारी आसा आनी लोकांनी सुद्दां जर आपल्या जबाबदारीन गाडयो चलयल्यो जाल्यार अपघात कमी जावपाची शक्यता आसा. अश्यो नवीन नवीन अपडेट्स आनी डेटा आमी तुमच्या मुखार घेवन येत रावतले. पळयत रावात गोमंतक TV. सोमारा रातच्या वेळार वाळपय सावन कुणय वचपी बस चलोवप्याचें नियंत्रण सुटिल्ल्यान स्वय अपघात जालो. ह्या अपघातांत ड्रायव्हर आनी कंडक्टराक दुखापत जाल्ल्यान लागसरच्या हॉस्पिटलांत उपचार सुरू आसात. ही बस वाळपय सावन कुणयच्या एका कंपनींतल्या कामगारांक हाडपाक वताली. सुदैवान ह्या अपघाता वेळार बशीन कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. रेडीघाट शेतकरी हांगासर सोमारा रातचे 11:30च्या सुमाराक मिनी बसीचो सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा आनी ह्या वेळार बशीचें खूब लुकसाण जाल्लेलें आसा. ही ब्रह्मानंद बशीचें नांव आसा आनी ही वाळपेच्यान पुणे हांगासर जे कामगार कंपनीन इंडस्ट्रीन कामाक वयता तांकां हाडपाक वयता. ही डेली ह्या टायमार वयताली. 5 का गाठी ती वयताले तेन्ना ताका ड्रायव्हराचो ताबो सुटलो आनी बस सायडीच्या झाडाक बसून सेल्फ एक्सिडेंट जाल्लो आसा. ह्या वेळार गाडयेन फक्त ड्रायव्हर आनी कंडक्टर आसलेलो. सुदैवान गाडी इतली पलटी जावन ताका खूब माल जाल्लो आसा. ताका लागून जे सुदैवान तांकां कोणाक जिवीत हानी जावना. मात ड्रायव्हराक आनी कंडक्टराक किरकोळ मार बसलेलो आसा अशी म्हायती आसा. ह्या वेळार रातचीच बस ही आहा ती सारकी केल्ली आसा कित्याक ह्यो मेन रस्तो असल्या कारणान लोकांक त्रास जावपाक जायना. हेका लागून रातची ती बस सायडीक काडून दवरलेली आसा. वाळपे पोलिसांनी हांगासर येवन पंचनामा केल्लो आसा आनी फुडलो प्रोसेस सुरू आसा. वाळपेच्यान गोमंतक TV खातीर सपना सामंत. मांद्रे जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात नणन आनी भावजय हांकां जाग्यारूच मरण आयिल्लें जाल्यार प्रियंका खरबे हाची भयण सिद्धी शेटकार गंभीर जखमी जाल्ली. ताचेर बांबोळे उपचार सुरू आसतना ताका मरण आयिल्ल्यान गांवांत आनी खरबे तशेंच शेटकार कुटुंबाचेर दुख्खाची साया पातळ्ळ्या. बांबोळीच्या सर्व्हिस रस्त्यांची अवतिकाय जाल्ली आसा. ह्या रस्त्यांचेर यो वच करप्यांक तशेंच कोमेकोत येवपी दुयेंत्यांक रस्त्याक लागून खूब त्रास सोंसचो पडटा. रस्त्याची चाळण जाल्ल्यान दिसान दीस अपघातांचें प्रमाण वाडटा. देखून संबंदीत खात्यान बेगोबेग रस्तो दुरुस्त करून दिवचो अशी मागणी थळाव्यांनी केल्या. पळयात पुराय बातमी. जेन्ना रस्ते पेड्यार स्थितीचे आसा जो जिवंत उरपाचो पेशंट आसा पळय तो पयलोच मरतलो. 3747 crore फक्त हे ब्रिजीस आनी रस्ते बांदपाक ताणें मोडले म्हणून सांगले. आमकां सरकाराच्या विरुद्ध परत बोवाळ मारूंक लावनाका भावा म्हाज्या. हे रस्त्या वयल्यान जर वतलो न्हय जाल्यार तुज्या हेल्थाची पाड पडटली. 2.5 लाख ॲक्सिडंट जाले 2019 ते 2021 सालान पर्यंत. ह्या रस्त्यामुळे आज ते हातगुणार न्हिदल्या थंयसर आमचे यंगस्टर आमचे भुरगे. हाका जबाबदार कोण? सरकार. आतां आमी सद्या आहा ते GMC म्हऱ्या. GMC कडेन म्हाका दिसता सगळ्यांत चड खंयच्यो गाडयो स्पिडीन येवपाक जाय आनी स्पिडीन वचपाक जाय त्यो म्हळ्यार एम्बुलन्सी.
कित्याक कारण एमर्जन्सी केसीन तांकां पेशंटाक जाता तितल्या बेगिना GMCन हाडपाची गरज आसा आनी हाडटा आसतना असले जेन्ना रस्ते पेड्यार स्थितीचे आसा आख्खी एम्ब्युलन्स अशी तशी हालता आनी अशी हाल्ल्या प्रॉब्लम कोणाक येतलो तर पेशंटाक जो जिवंत उरपाचो पेशंट आसा पळय तो पयलोच मरतलो. हाका एक क्रेडीट गोज टू होम आर चीफ मिनिस्टर आनी आमगेलो हेल्थ मिनिस्टर. काळजी घेवपाक जाय न्ही ताणें. दुसरी गजाल चवथीच्या दुसऱ्या दिसा आमच्या गोंयच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणजे इज द फायनान्स मिनिस्टर म्हणून ताणें लोकां म्हऱ्यान पुट अप करपाकूच जाय की ताणें कितले पयशे मोडले ते 3,747 crore. कितले 3,747 crore फक्त हे ब्रिजीस आनी रस्ते बांदपाक ताणें मोडले म्हणून सांगले. जाल्यार तुमकां एक गोंयकारांक प्रश्न विचारता की हे जे आतां जितले रस्ते जशे पेड्यार जाल्या 3,747 crores हे आसा रे बाबा रस्ते सारके जावना. दुसरी गजाल हे कमी दर्जाचे. आमचें म्हणणें कितें खबर आसा आमकां सरकाराच्या विरुद्ध परत बोवाळ मारूंक लावनाका भावा म्हाज्या. आमचें उद्दिश्ट कितें आसा की तूं जें शासन आनी प्रशासन जें चलयता पळय तें एकदम नित्य नेमान नीट अँड क्लीन आसचें. आमी आसात बांबोळे हांगा जाल्यार तुमी म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकतात कशी हांगा रस्त्याची जी दुर्दशा जाल्ली आसा ती. आनी बांबोळे हो जो सर्वीस रोड आसा हायवेचे सकयल हो जो सर्वीस रोड आसा तेजी तुमी कशी रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली आसा ती तुमी पळोवंक शकतात. जाल्यार मेन म्हटल्यार हो जो रस्तो आसा ह्या रस्त्या वयल्यान हांगा ज्यो एम्ब्युलन्सीस म्हणात किंवा हांगा सांताक्रूज वचपा खातीर ही वाट गेल्ली आसा ती सगळी ह्या रस्त्या वयल्यान मेन असो रस्तो हो. आनी तुमी पळोवंक शकतात कशी हांगा रस्त्याची दुर्दशा जाल्ली कारणान हांगा कशें हें एम्ब्युलन्सी बी वचपाचे कितले अशे त्रास जातात आनी कसो हांगा ट्राफीक जाता तो. गोमंतक TV खातीर बांबोळेच्यान गौरेश गांवकर. कुडचडेच्या भाजप मंडळान अमित पाटकर हांणी कुडचडेच्या रस्त्यावेल्यान भाजप सरकार आड केल्ल्या निशेधाचेर आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केल्या. आयतारा काँग्रेसीन कुडचडेच्या रस्त्यावेल्या फोंडकुलांनी माती भरून वयल्यान शेण सारून भाजप सरकाराचो निशेध केल्लो. तशेंच रस्त्याक लागून थळावे आमदाराचेय आरोप केल्ले. कित्याक आज गोंयच्या रस्त्याची जी परिस्थिती आसा ती काय एका म्हयन्यान जाल्ली ना. जो आदलो PWD मंत्री आशिल्लो जाणे घोटाळे केल्यात, जाणे गोंयच्या जनतेक फटयले की आमी जेट पॅचर हाडटा आनी पॅच मारता म्हणून ही आज वास्तुस्थिती पुराय गोंयभर जाल्या. ताका लागून आज आमी कुडचड्यार जे ह्या भाजपा सरकारान मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंताच्या सरकारान जे गोंयभर जे फोंड घातल्यात, जे गोंयकाराक तांणी फोंडान घातल्या, आज वेळ आयिल्लो आसा की ह्या भ्रष्ट जुमला पार्टीच्या सरकाराक फोंडान घालून ताच्या वयल्यान शेण घालपाचो टायम आयिल्लो आसा. आमी ट्रेडिशनल पद्दतीन जेन्ना गांवांनी आपल्या आंगणान पेटणे घेवन माती दोडावन बरो ग्राउंड करून ताचेर पळय शेणाचे आमी कवरींग दिताले, ही सेम पद्दत आज आमी हांगा यूज केल्ली आसा. आनी हांव मुख्यमंत्र्याक सांगता की हाची रस्त्याची गॅरंटी वील बी मोर दॅन युअर गॅरंटी. कित्याक तुवें घातिल्ले रस्ते 8 दिसांनी चल्ले. हे रस्ते कित्याक टिकून उरतले? कित्याक ह्या पद्दतीन मनीस घाम काडून ते त्रास करून शेण सारयता. तुमच्या भशेन करप्शन करून बॅगो घेवन ते रस्ते घालनात. शेण काडपाच्या जाग्यार अमित बाबान काँग्रेस प्रदेश अध्यक्षान कार्यकर्त्यांनी त्या जाग्यार जर सिमीट घातले जाल्यार ताका कुडचडेची जनता एप्रिशिएट करताली. पूण ते तो काम करूंक शकलो ना. ताणें आपल्या स्टेटमेंटांतूय काल म्हणलें की डांबरीकरणा शेणाचे रस्ते बरे उरता म्हणून. हांव सांगूंक सोदता की डांबरीकरणाचे जे रस्ते जर शेणाचे रस्ते बरे उरतात जाल्यार तेणें अवश्य शेणाचे रस्ते करचे अशी म्हजी ताका विनंती. तांकां विनंती. ताणें आनी एक एलिगेशन केलें की आमच्या कुडचडेच्या आमदारान की गेल्ल्या वर्सा जे पॅच जेट पॅचरान जे पॅच मारले ते पॅचाचेर घोटाळो केलो. हांव अमित बाबा सांगूंक सोदता, प्रदेश सांगूंक सोदता की जर आमदारान घोटाळो केला
जाल्यार तर तो जनतेच्या लोकांक हाडचो, तातूंत मातसोय दुबाव ना. जर घोटाळो केला अवश्य काडचो. आनी जे पॅचारान जे पॅच मारले ते आयज पर्यंत गेल्ले आयज पर्यंत ते पॅच मारले बरें आसा. खंय तशे 1-2 पेडे जाले, बाकीचे पॅच कशाचे तशे आसा. आतां सांगपाचें म्हळ्यार रस्ते पेड्यार जाले कारणान आतां ते रस्ते पावस हवामान खात्यान सांगल्या प्रमाणे ह्या 2-4 दिसां पावस कमी जातलो आनी पॅच वर्क हे रोखडेंच सुरू जातले. 17-18 ह्या दिसा ह्या विका म्हळ्यार जातलेंच. कित्याक काय म्हणल्यार हांव पयलींच सांगता की हॉटमिक्स सुरू जावपाना पॅच वर्क जातले. हॉटमिक्स मागीर जातले कित्याक तर आमकां आतां उदकाची पायपलायनीचें काम चालू जावपाचें आसा. ज्यो आमच्यो कुडचडे वाठाराच्यो पायपलायन आसा त्यो पेड्यार जाले कडेन आसा. त्या पायपलायनींतल्यान शेळो म्हणून माती म्हणून लोकांक प्रॉब्लेम मेळटा. मुख्य माहिती आयुक्त पदार अरविंद कुमार जाल्यार राज्य माहिती आयुक्त पदार आत्माराम बर्वे यांची नियुक्ती केल्या. माहिती आणि प्रसिद्धी खात्याचे संचालक दीपक बांदेकार आणि दोघांच्या नियुक्तीचो आदेश जारी केला. बर्वे यांचे नियुक्तीक काँग्रेसीन खर विरोध केल्लो. बर्वे हे मुख्यमंत्र्याचे OSD म्हणून काम करतात. ताकाच लागून तांचे नियुक्तेक काँग्रेसीन विरोध केल्लो. एका राजकीय पक्षाकडेन संबंधित आशिल्ल्या मनशाक राज्य माहिती आयुक्त म्हणून कसो नेमूं येता असो प्रश्न काँग्रेसीन उप्राशिल्लो. Not in the interest of the common man. RTI Act padya. This is completely against. And he is being part of a political party also. Political party. So the president and already like Facebook वाजेर पयलो wish केल्लो. So where is the neutrality movement? They hoita thinga chief minister this does not suit the RTI Act. And my minute objections are already monitored on the minutes, but they man 2:1. The Subhash Shirodkar and chief minister has overruled me. Okay. So this is, I feel that this will be possibly challenged in the court. I think neutrality is not mandatory; it is completely against the rules. So तुम्ही कोर्टान वयतले आता? We will check legally, but I am quite sure. Okay. It will not stand in the court. From there on, whatever stand we have to take, we will take. We will check now. We will let him be appointed. आज 5 कितें आंत गेले. गोंयांत 2 पदां जे स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर ही 2 पदां गोंयांत भरपाची आशिल्लीं आनी तितून अरविंद कुमार हाका स्टेट चीफ इन्फॉर्मेशन कमिशनर आनी स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आत्माराम बर्वे हाका आयज नियुक्त केल्या. जाल्यार आत्माराम बर्वे स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिशनर आसा हेचेर फाटले दिसांनी काँग्रेसीन खूब असो बोवाळ केलो. कित्याक आत्माराम बर्वेचो बॅकग्रावंड BJPक आसा, म्हणल्यार BJP पार्टीचो तो कार्यकर्ता आनी तशेंच CMाचो प्रमोद सावंत जो आसा तेच्या कार्यकाळान तो OSD आसले कारणान तेजेर काँग्रेस पक्षान खूब असो बोवाळ केलो. कित्याक ही जी 2 पदां आसात ती पदां एक इंडिपेंडंट जे मनीस असतात तेणी ती पदां भरपाक जाय आनी त्या पदांचेर खंयचेच पार्टेक एफेक्टेड आशिल्लो मनीस थंय त्या पदांचेर बसोंक शकना. कित्याक ही जी पदां असतात हितून सगळो सरकाराचो RTI इन्फॉर्मेशन आसता, ती सगळी इन्फॉर्मेशन ह्या पोस्टांचेर ते दिवपाचें आसता. जाल्यार जेन्ना ह्या पदांचेर खंयचेय पार्टीचो जो मेंबर आसा तो समज गेलो आनी मेन म्हणल्यार जी सरकारान जी पार्टी आसा त्या सरकार पार्टीचो समज मेंबर ह्या पदांचेर पावलो जाल्यार ह्या पदाचो मिसयूज जावंक शकता. म्हणजे कसलीय इन्फॉर्मेशन आसा ती लोकां मेरेन सारकी पावची ना अशें काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांचें म्हणणें आशिल्लें. आनीक तेका लागून हो जो आत्माराम बर्वे आसा जो CMाचो OSD आशिल्लो तेजेर तेका नियुक्त करचे पयलीं काँग्रेस पक्षान खूब असो बोवाळ केलो. अश्योच बातम्यो पळोवपा खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. गोंय वैजकी महाविद्यालयात MBBSच्या वाडयल्ल्या जाग्यां खातीर प्रवेश दिवपाच्या प्रक्रियेक आयच्यान सुरवात जाल्या. GMCचे डीन दोतोर शिवानंद बांदेकारांनी ही विशीं म्हायती दिली. गोंय वैजकी महाविद्यालयान 2024-25 शिक्षणीक वर्सा खातीर MBBS कोर्साची सिटां 200 मेरेन वाडोवन दिवपा खातीर राष्ट्रीय वैजकी आयोगा कडल्यान मान्यताय घेतल्या. जी 20 सिटां वाडयल्यात तातूंतले 17 जागे गोंयच्या विद्यार्थ्यां खातीर राखीव आसतले जाल्यार उरिल्ले 3 जागे देशभरांतल्या विद्यार्थ्यांच्या कोट्या खातीर आसतले. खंय Now Goa Medical College MBBS seats have been increased to 200 from 180. The additional 20 seats, now there will be counseling from tomorrow, and from this academic year we will be admitting students for MBBS for those additional 20 seats.
Out of these 20 seats, 3 seats have gone for All India quota and 17 seats are available for local Goan candidates, Goan students to become the doctors at Goa Medical College. So this is a big number that aspiring students who want to become doctors can now get admission in Goa Medical College, the additional seats with these additional seats. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सोमारा फातोड्या वाठारांतल्या सीमा अपार्टमेंटाच्या फ्लॅटाक शॉर्ट सर्किट जावन उजो लागलो. थळाव्यांनी बेगोबेग उजो पालोवपी दळाक कैद केले उपरांत उजो पालोवपी दळान घडणूक थार वचून उजो नियंत्रणांत हाडलो. सुमार 2 ते 2.5 लाखाचें लुकसाण जाल्ल्याची म्हायती उजो पालोवपी दळाच्या अधिकाऱ्यान दिली. हे घडणुके वेळार घरांत कोणूच नाशिल्ल्यान जिवीतहानी टळ्ळी. त्यांनी कॉल दिल्ली आमकां त्याचे पांय फ्लॅटान उज लागला म्हणून कित्याक धुंवर भायर सरता म्हणून एक्चुली धुंवर भायर सरता म्हणून गेला तेणी. सो धुंवर भायर सरता हिंगा ती फॅमिली आहा पळय तेंची हिंगा ना म्हणल्यार ताचो कोण रिलेटीव आहा त्या बद्दल ताणें ओपन केल्लें. मुखल्यान तें कळना जाल्यार ते किचनाक पेटलेलो उदो. किचनात चोयल्यार ते आतां भायल्यान हांव जल्ला रावन मातशें आमी तेका अंडर कंट्रोल येयलो तो आनी थिंगा सावन उदो मारून तेजेर उज्याचेर पडला कित्याक फ्रीज आहलेली ते सायडीक ते फ्रिजीसान जनरेट जाला उजो. सो ती फ्रीज चालू आहलेली दॅट मीन द फ्रीज चालू आहलेली घर बंद आहलो खरें फ्रीज चालू आहलेली. सो तेका उजो चड जावपाक सिलिंडर आसा गॅसीचो आतां तो फूल आहा कितें आतां ओपन ना बंद आहा तो. तो लायलो नासलेलो म्हणल्यार सिलिंडर आहलेलो हे आतां पडलो एका हीट लागून उज पेटलेलो ब्लास्ट जावपाचो व्हडलो ब्लास्ट जावपाचो आनी फोडोन भायर उणोट बुडोन मोडोन दिवं वचूं शकता कितलो तेका प्रेशर आसता. रेड हॉट आनी सगळ्याक उज पेटपाचो एवरी रुमान उज पेटपाचो. सो सद्या आतां उजो कंप्लिटली एक्सटिंग्विश केल्लो आहा तरी आसतना हीट आहा तेका हिटेन तो बारीक बारीक भायर सरतलोच पळय. किचनान लागलो किचनान तो फ्रीज आहा पळय ताका लागून बायक डॅमेज जालें. बायक मुखार मातशी हीट लागल्या म्हणजे पेंट ती डॅमेज जाताच बारीकशी. मुखार टायर जितली हीट लागता तितली टायर पेटा जाता. जितली हीट लागता तितली टायर पेटा जातली कित्याक भितर ताका आनी भायर सरपाक आनी प्लेस ना. ते हांव दोनी हितून मारून मातशें कांट्रोला हाडलो बरें जालें कित्याक वचोंक जायना जालें. कुडचडेच्या बस स्टँडाचेर सध्या बेकायदेशीर पार्किंगेची समस्या निर्माण जाल्या. बेकायदेशीर पार्किंग केल्ल्यान बस स्टँडावेले दुकानदार बसतनी तशेंच बस चालकांक बरोच त्रास जाता. कितलेशे 30 जाले बेकायदेशीर पार्किंग चालू आशिल्ल्याचे दुकानदार तशेंच बस चालक सांगतात. तशेंच हे समस्येचेर दुर्लक्ष केल्ल्याचे तांचें म्हणणें आसा. इश्यू आसा हांगा इश्यू म्हळ्यार आसा आमगे दुकान उक्ती करून हांगा सगळी मुखार गाडी दवरता. दुकान म्हाजें काडूंक पण जायना लॉक आनी करता गियर लॉक करता दवरता सायडीन दवरता म्हणल्यार साम त्रास जाता आमकां. हे कायदेशीर पार्किंग हे कायदेशीर पार्किंग ना आतां हे दवरता ते केन्ना येता मागीर रातचे येता सकाळची दवरून काम दवरता रातचे येता. तुमचो हांगा शॉप आसा बस स्टँडार हय हे म्हागे शॉप कडेन म्हणल्यार हे इश्यू केन्नाच्यान आसा तो जालो ह्या चालू आहा कितले तेंपूर जालो आनी कोण एक्शन घेयना हेजेर. कोण एक्शन घेयना. आनी ह्यो बायक आनी 4 व्हिलर दवरता काय बायकच दवरता. बायकच दवरता 4 व्हिलर कोण येयना. 4 व्हिलर येयना न कळटा ते 4 व्हिलर पण दवरून वयता दवरतात. हय आमचे एक बस स्टॉपार सगळ्यांना इश्यू आसा की सगळे हांगा पळयलें जाल्यार बस स्टॉपार पळयलें जाल्यार मेळत तशी गाडी सगळ्यांक पार्क करून वयताय. तशेंच 4 व्हिलर जावं टॅक्सी ड्रायव्हर जे कोण येतात इलिगली म्हणून गाडी डायरेक्टली स्टँडार हाडून पार्क करून वयताय. तशेंच आमी जर तांकां सांगलें सायडींकार मात ते आमकां वयल्या छापत सांगताय की तूं कोणाक विचारता काय म्हणून. तर म्हाका खबर ना की कसो रूल आहा तो. एक्चुली रूल आहा की बस स्टॉपाचेर बाकी इलिगल बायक जावं कार जावं कितें तरी पार्क करपाक जायना. आमी बसी खंय पार्क करतले. आतां हांगा फक्त आतां हो इश्यू आसता पयलीं साकून आसा काय आतां हो पयलीं साकून आसा. तर म्हाका दिसता ट्राफीक पुलिसान जावं आमचे बाकी हेजे कोण आसाय तेमी येवन मातशें हांगा पळोवपाचें. आतां एक सायडीक बायक पार्क केल्ली आसा त्यो कायदेशीर कितें पे करता काय बेश्टे पार्क. ना कायदेशीर काय पे करना. फक्त हे बस स्टँडार अशे 4 व्हिलर आनी बेकायदेशीर पार्किंग कायदेशीर पार्क करपाचें. आनी ताका लागून तुमकां प्रॉब्लेम फेस. आमी बसीचो टोल भरतात. आमी कितें आमी पार्क करता आमी टोल भरता न्ही. सो तेंगे टोल बी कांय आसना. आमकां टोल भरतल्याक पार्किंग जायना पूण तांकां टोल नासलेल्याक पार्किंग वयता ते. हांगा अशें इन्सिडंट जाला कोणाक गाडी लागल्या हें जाला. हय एक 2-3 फावट लागलेली बी आसा हांगा. पयर आमचीच एक गाडी लागलेली पयर बस लागली तो फाटल्यान काडपा टायमार बस फाटल्यान कार हाडून मदीं उबी केली मातशी ताका मुखार लागली जाल्यार तो येवन डायरेक्टली गाळ्या मारपाक लागलो फाटल्यान फोन बस काडपाक कळना काय म्हणून. आतां तुमची बस आसा हांगा. हय आमची बस खंयच्या रुटार वयता. पिल्ला टू सावड्डे. नुस्तेमारी खात्याचे जिल्लोधिकारी गणेश बर्वे आणि कुटबोना जेटीचे बोट धनिया वांगडा बसका घेतली. उपरांत सगळे टाकयांक उदकाचो पुरवठो करपाची बोरवेलांची नुस्तेमारी खात्याच्या प्रयोगशाळेत चांचणी जातली. तशेंच कुटबोना जेटी नितळ दवरपाचो आदेश ई वल्लावन हांणी दिलो. कुटबोनाक पयले येयले
आनी आमकां मेळ्ळे, आमचे विचार जायते तेमी मागून घेतले आनी जायते आमी बसा बसलेली आनी आमी प्लॅन घातले ते म्हाका सुद्दां साकार जातले अशें आमकां दिसता. सो न्यू तुमची बोटीचे टॉयलेट ओके, आमकां आज नोटीस येयल्ली आनी दोनदां नोटीस येयली 2 टॉयलेट स्टॉल करून सांगता येते. आमी तेका फ्लायटीचो एक एग्जाम्पल दिलो. फ्लायटीचेर आसताय 160 पॅसेंजर आनी आमचे बोटीर आसताय 15 ते 20 ते 25 लोक. जाल्यार 2 टॉयलेट कित्याक जाय? आमकां सांगला तेका न्यू ट्रॉलर्स पळय येताय वो मॉडिफिकेशन वयताय तेका तूं प्लॅन पास कर, मिनिमम 1 टॉयलेट आसता. आता 2 टॉयलेट पळय आतां कंपल्सरी म्हळ्या तेमी विदाउट 2 टॉयलेट तो गायना पास दिवपानो ते आमी तेमकां विचार केल्ले आनी आमकां परतून लेटर करता. तुम्ही हॅप्पी आसा आयची मिटिंगेचे? मीटिंग वॉज टोटली गुड, कंडक्सिव, सारी बरीच बायन जाल्या आनी आमी सजेशन घातलें. आमकां आमची फिशर्स रोड आहा एप्रोचिंग रोड टू जेटी, आमकां प्रत्येकदां आरटीओ फायन घाताय आमच्या ड्रायव्हरांक एजंट्सां ट्रकांक. आमी लास्ट आमची डॉक मॅनेजिंग कमिटी मिटींग जातली. आमी प्रश्न सांगलो आमी फायन घाताय हें घाताय. आमी तोय प्रश्न मांडला ती गॅजेट ऑफिसरा नोटिफाय कितें कर म्हणून ती पार्किंग स्पेस म्हणून कितें अरेंजमेंट केला कितें आमी अरेंजमेंट केला विथ हेल्प ऑफ फिशर्स डिपार्टमेंट, पिया कुंकोली, ट्रान्सपोर्ट सगळें अरेंजमेंट केल्लो. थिंग वेहिकल करपाक म्हाका सुद्दां फिशर्स डिपार्टमेंट अजून आरटीओ पळयलें ना. थिंग along the road, jetty road, थिंग vehicle park करची आमकां तेंय फॉलो अप करता. रिगार्डिंग द युजेस ऑफ द न्यू जेटी आमी सांगलें तो बॅरिकेड पळय घातला न्हू न्यू जेटीचेर इनॉग्रेट करपा आसलो सीएम 2 तारखेर 3 तारखेर. आमी सांगलें तो बॅरिकेड काड म्हणून. तो जेडीसी म्हणटा जेट इज नॉट फिजिबल टू टेक द 6 wheelers. 4 wheelers ओके म्हणटा 6 wheelers तो व्हरोंक जायना. वॉट इज द पर्पज ऑफ बिल्डिंग सच जेटी? We have in fact asked the department to create awareness in all the jetties, whether it is in private or the government fisheries department jetties. In all the jetties, we have asked them to follow all these things. In fact, we will come out with some SOP by the department incorporating all these things, covering all the jetties. लंच टाइम बुलेटिन हांगाच सोंपता. दिप्ती तुमची रजा घेता आनी अपडेटेड खबरां खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. समेस्त गोंयकारांक गणेश चतुर्थीची उर्बेभरीत परबी भेटोवपी कालांगूट मतदारसंघाचे आमदार मायकल लोबो आणि शिवोले मतदारसंघाची आमदार दिलायला लोबो. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत